शिष्यांच्या कुशीवर उरतात Christuso patlau kermuso asak mati kulia gode suknya Purnama kasua Voski kerja Muzo sisancha Kushivotai Di Kristuso Patlau kermuso बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो परत या सकाळी फुडें पवित्र आल्तारी लागीं आमी आयल्या सुमेची स्तुती गावंक घर गांदिवंक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवंक मिसाचें पवित्र बलिदान पेटयतना देवाचें पवित्रपण वळखून घेवया ताचे जावन ल्हान व्हड संगतींनी पयस गेल्ले संदर्भ वळखुया खालतेपणी सर आमच्यो सुखी वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार म्हूण सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच सांकवार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Soumyaka Klutka Soumyaka Klutka Kristaka Klutka Kristaka Klutka Soumyaka Klutka प्रार्थया सर्व पदवेदार देवा ह्या प्राजीत काळार उर्बेन आमी दंडवण करता तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पास्काचे परबेक काळजाचे खरे भक्तेक आमी पावशें कर ही आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास दुदेचो चड मोग करतालो कित्याक तो ताचे उतर प्रायेर जल्मालो ताणें ताका लांब हातांचो एक दगलो करून दिल्लो आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास दुदेचो चड मोग करतालो ते ताच्या भावांनी पळयलें देखून ताणें ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले एक दीस दुदेचे सक्कड भाव आपल्या बापयचे हिंड सरोंक शेकेमाक गेल्ले जाकोबान दुदेक सांगलें तुजे भाव शेकेमान आमचे हिंड सरयतात तुका तांचे चरशी धाडोवंक हांवें चिंतलां देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोणाक गेलो ताणें ताका पयस तावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच ताणें मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो
ते एकामेका सांगी लागले, पळय सपनेली येता, येया, आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयन ताका घालया. एके क्रूर मनजतीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातली म्हूण पळयवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जेजूक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वराय नाकात, उदक नातलेले आरण्यांतले ते बांयंत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. ताच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावताच तांणी ताचो लांब हातांचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार करयांचेर मेन सुगान तेल आनी ग्रंथस घेवन गिलेयादातावन इजिप्ताक वेतालो ते तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जेवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्तामासाचो. ताचे भाव काबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयांच्या नाण्याक इश्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत वेपारीच ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयंतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचे उतर हें. देवाची होडुपकार. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदर पोशनूच ताणें काण सोडलें. तांचे फुडें एका मनशान ताणें धाडलो, गुलाम करून विकलेलो जुजे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकळींनी बांदले. ताची घुमटी सरळाक अर्निली. ताणें सांगून दिल्ले गडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवान संवसाराचो आसूय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमणलेल्याक सस्नीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. सामादेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसुनिया. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगलें, आनी एक वपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गाण्या फोंड खोंडलो आनी पारो करून एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकसो वेळ येताच गेनी बाबतीन फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरशीन धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरीत मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो. परत्यान ताणें पयलींचे प्रास चड हेर साकरांक धाडले, पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परीस चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो.
म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलाचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, अळे दायजाचो वारेसदार येया, ताका आमी लागाड काडया, ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर वोण घालून जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी फाटीं येतच त्या व्हंकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लागाड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेण फारीक करतल्यांक घेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकाराक म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुळ्या फातर. सरेस्पराचें काम हें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिझेव ताच्यो ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच्याच विशयान तो उलयता म्हूण ते समजले. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत दिसली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाचे न्हू. म्हणजे जिविताच्या जायत्या अनुभवा पैकी तिरस्कृत जावचें आमच्याच मोगाच्या व्यक्तीन तावणू तिरस्कृत जावचें भोव दुखीचें, भोव कश्टांचें. हाच्या दोनूय वाचपांनी तिरस्कृत जावचे विशयांत आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वाचपांत झूज आसा, ताच्या भावान तावणू विकलोलो जाता, तिरस्कृत जाता, बिट्रेड. कांय सूख ना ताची. वांजेलांत जेजू ओपार दिता कशें ताचोच लोक ताका तिरस्कृत करतलो, मात न्हय विकृत करतलो, मारतलो, जिवेशी मारतलो. पूण पळयतना पळया, तिरस्कृत जाल्लो व्यक्ती निजायकी नास जायचे, पूण कशें जाता पळया. पयल्या वाचपांत झुजेक तिरस्कृत केलो, विकलो, सांडलो, परक्या गांवाक गेलो, कोणी ताची नात, पूण देव ताचे संगी रावलो. परिणाम ताका विकृत केल्लेत विकलेले मनीस सुद्दां ताच्या पांयां सरशी येवचे बरी जालाय. वांजेलांत जेजून दिवची वापार नीज जाता. जेजू फुडें कितें जावंक आसा ताच्या विशयान ती वापार दिता. आनी ताका विकृत केल्लो परिणाम जावन त्या विकृत केल्लेच परत केल्लेच म्हळ्यार आमी सर्व ताका विकृत केल्ले म्हूण सांगयेत, ताचे वरवीं सोडवण जोडलेलें जाता. देखून भावनो न्ही भयणीनो, केन्ना आमच्या जिवितांत आमची कसलेच सूख नासतना कश्टां समस्यांक आमी वळख जाता. हायचे ही वाचपां आमकां धैर्यान दवरूंक फावो. केन्ना तूं सतानितेन चलताय, तुजो देवूय तुजे सांगता चलता. जैल हा की तो तुजे सांगता येता. तुज्या एकसूरपणान ते तुजे सांगता रावता, तुका एकसुरो सोडिना तो. आनी जें कितें जैल आसा तेंचो सर्ग जावन बदलचे साती देवाक आसा, हें सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. देखून केन्ना खंय जावन एरंदावन तिरस्कृत जाताना बेजार जाता, पूण एक आमी विसरूंक नजो, ताका फारीकपण जावन हांवें तांच्यात स्वभाव असो जावचो न्हय. आमी तांच्या स्वभाव असो, म्हाका तिरस्कृत केल्लें देखून हांवें ताका तिरस्कृत करचें, म्हाका तशें केल्ले खातीर हांवें तशेंच करता, उलटा स्वभाव ना. देवाच्या स्वभाव असो जावंक आमचें आपोवणें. आनी तशें जाल्लें देवाच्या त्या कृपेन ताच्या सक्तेन भरले, तांच्या मुखांत जायतीं वर्तीं कामां जालीं. तरी हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जाण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवचें ल्हानवड कुरीस स्विकार करूंक जाय अशी मजत मागया. संतोशान ते घेवन साल्वोत्सवाचे खातीर जावंक तो आमकां फावो करूं म्हूण मागया. Sumya kaniko mogal tuja burgyanso
दिनवाशी काळजान दिवसून जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो वेडयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका Curto mogaso ikutaso Bapa Krista kudragadi tuamka Kangi sumya kaniko Mogar tuja budyasun Dinwashi karzan divsun Zamkyo tuja mogacho भाऊ बहिणीनो आम्ही भेटूंचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हणून मागात तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या विचारावान सविस्तर मानून घे कनवळ्या बापा हो संस्कार संभ्रमको आमकां फावो ते पर्यंत तयार कर आणि मोगान जियोंको ताचे वरवीं आमकां आदार मेळो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वैषमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतले हांव अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले हांव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंकू आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवारमरी देवाचे माये सांगाती जुजे ती सोपोती भगेवन धर्मदूता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जिविताची हर घडी देवाच्या हातांत आसा म्हणून समजून त्या प्रमाणे जिवंक जाय अशी मजत मागून सांगत आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान नत्रेक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाशिली संसाराचे पाप करतली आमची काकूळट कर देवाशिली संसाराचे पाप करतली आमची काकूळट कर देवाशिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू आपले सरसने थंय तो आयिल्ले तेन्ना तिरस्कार जाल्लो तो ताच्या खुर्साच्या मरणा मुखांत आमी समेस्तांक परत बापाच्या वेंगेन हाडलेलो देवाचो पूत आमचो सोमी जेवणाक आपोवन घेतली आमी समेस्तां सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां
आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेसू मुझीत तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. जेसू मुझीत राव जेसू मुझीत तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेसू पयस पावलो पातकांक बुडून तुका विसरून गेलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजी दये सोमिया पाटी पडटलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजी दये सोमिया पाटी पडटलो. जेसू मुझीत राव जेसू मुझीत तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. जेसू मुझीत राव जेसू मुझीत तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. सुम्या जेजू भोव पवित्र उंड्या रुपार तूं आमचे थंय आयलाय. तुका अर्ग आनी होगळाप. मार्च ह्या नव्या म्हयन्याक आमी पायतेंकला आसता. फाटल्या म्हयन्यांत फेब्रुवारींत आमचेर गेल्ल्या सर्व आशिर्वादांक तुका आमी अर्गां दिता. ह्या म्हयन्यांत तुजे भोव पवित्र मिस्तेर आमी नियाळूंक आसा. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेच्या दिसांनी प्रत्येक जावन तुज्या कश्टा मरण आनी जिवनपणाचे मिस्तेर आमी नियाळतना ह्या सगळ्या म्हयन्यांत आणखी चड लागशिल्ल्यान तुजो फाटलाव करूंक तुजी मनस्थिती आमची करून घेवंक आमकां कृपा दी. हायचो सगळो दीस तुज्या हातीन समर्पित हांव सोम्या. तुज्या हाजरे काल तुज्या सावळे काल जिवंक आमकां शिकय. अर्ग आनी होगळाप तुका सुम्यांची सू. मान आनी महिमा तुका सुम्यांची सू. आराधन आनी वंदन तुका सुम्यांची सू. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काचे सोडवणेचे सुफळ कुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तांतू आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडवून काळजान थावन आशेवंक आनी ती जोडूंक आमकां शबितायेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसो, तुमची सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाची उडुकार. हांव सर्वेस्परामुच्या बरमुशा कित्याक तूं मोगा कुळा. नितळ जावं हांव लालिता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. गवळी तूं शेळयांक सरयता. शेळी हांव म्हजो करता. तुजे दाना पयस वताना पाटी हांव हिंडान दवरता. हांव सर्वेस्परामुच्या परवशा कित्याक तूं म्हाका कुळा. नितळ जावं हांव लालिता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मेळ्ळी आशिर्वादी आमकां. अगेन कुर्साची कुरवी नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಳೋಗ್ जेजू महिन्याले पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या महिन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलान घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन. सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो. तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंध जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहिती वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुम्याची आणि म्हजी. हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट. 6:30 वरार बायबल स्टडी. 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आणि पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरार सुमे संगता कोचूंक तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता. हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट देंत म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 सुत्रांनी हांव सांगूंक आशेता. देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो. तितलेंच. सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोटदीक आपोवन हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोटांत देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत सांजेर खेळच्या खेळांत सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दिंत देव लिपोवन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिनच खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता.